सगळे आमचे मिडिया भावांक आयज हिंगा आमी प्रेस कॉन्फरन्साक आपयल्या एज अ नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचेर आमी हे प्रेस कॉन्फरन्स आयज आमी घेता ते म्हणल्यार एक म्हणटा तो इम्पॉर्टंट इश्यू जो ह्या मार्मागोव तालुक्यान एक जर घडणी घडली म्हणजे एक कोणाचेर अटॅक जालो तो म्हणल्यार नारायण दत्ता नाईक हो सोशल एक्टिविटीज हाचेर एक अटॅक जालो आनी तोवूय जाल्यार दिसा टायमार जालो आयज हे भाशेन जरी तर मनीस येवन तर मनशाक अटॅक करता आनी तेवूय जाल्यार दिसाचे लोकांचे उजीर हे व्हडली चूक म्हणजे हे भाशेन जावपाक शकना आयज जेन्ना एक घरान बापूय जरी तर बापायक जरी तर भुरगे भिता जाल्यार कोणूय एक भुरगे मुखार कितेंय करपाक वचना कित्याक बापायची भिरांत आहा आयज जेन्ना येसले कावज हांगा घडटा म्हणटकच कोणाची कोणाक भिरांत ना आनी आयज पासून जो कल्प्रीट जे अटॅक केल्ले ते आयज पासून मेळोक ना म्हणून हे हांव पत्राचेर आयकतां तोंडींग आय म्हणून जरी ते मार्मागोव तालुक्यान जरी तर हे भाशेन तर आयज हे प्रॉब्लेम हे भाशेन तर गुंडागिरी हे भाशेन ही मारामारी ही जरी तर जाता इट्स लायक मॉडरिंग आनी आयज पासून पुलिसांक हे मेन कल्प्रीट आयज पासून मेळप ना कितें रिजन कितें आमी म्हणजे आमी हे म्हणूंक शकता की कोणाची ह्या गव्हर्नमेंटाची कोणाक भिरांत ना आमी हे म्हणूंक शकता की आयज आमचे पुलीस नॉट कॅपेबल हे जे कल्प्रीटाक दवरपाक आयज ह्या पुलिसां कडेन जायना हे रिजन कितें हांव जाणा इलेक्शना टायमार पळयलां हांवें जेन्ना ओपोजिशन जर कितेंय कोत्ता जाल्यार पुलीस रोखडेच थिंगा विदीन अ सेकंड आनी चूक करनासतना देखून ओपोजिशनाक चूक करनासतना चूक केली म्हणटा हे हांवें हे इलेक्शनाक पळयलां पुलीस फोर्स कसो यूज केला तो आयज जो चोर रोखडे मेवता तुमकां आयज जे मर्डर केलोले हे मनीस मेवना हे मनीस जे आयज अटॅक कोणाक केल्लो त्या अटॅकाचेर आयज पुलिसांक धरूंक जायना हांव आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन हांव रिक्वेस्ट करता आनी तो डीजीपी पुलीस हेतून ताकाय हांव रिक्वेस्ट करता जरी तर दिसाचे हे भाशेन तर कावज घडटा हे भाशेन कोणूय गुंडागिरी करता आनी एक हे मर्डर करपाचे तेंचे हे आसता हे तर मनीस आयज तर तुमकां मेवना जाल्यार हांव हे इतलेंच म्हणूंक शकता की आमचे मार्मागोवा तालुका वो आमी गोंय सेव ना हे जेन्ना पुलीस जेन्ना एक्शनाचेर आसतले पुलीस जेन्ना जे कल्प्रीटा कोणाक आयज अटॅक केला तेका आयज धरतले जाल्यार तेन्ना आमकां म्हणूंक शकता आमी की बाबा पुलीस सारके आहा म्हणून आनी हे आयज चीफ मिनिस्टरान आनी डीजीपीन पुलीस आमचे हाणी हेजेर प्रेशर घालून ह्या मनशांक धरपाक जाय हांव डीप इतलो वचना जरी तर कोणी नासलो कोणाचो हात नासलो जाल्यार हे मनीस मुखार वयचे नासले आयज ताका हे भाशेन सपोर्ट मेळोन आयज हे मुखार गेले आयज हे जर आयज सुपारी म्हणटा तूं ही जर कोणे कोणाकूय जर दिल्या आनी ताका एक रिजन तर कितें आसतलें सो हे पुलिसांनी क्रायम ब्रांचान आतां हे पयलीं फायंड आउट करूंक जाय जे हे दिले कशें कावज घडलो कसो हो मनीस हो अटॅक करून गेलो कसो ह्या मनशाक धाडलो कोणे
एक क्रायम ब्रांचान आयज फायंड आउट करपा जाय पयलीं. आनी हे तुजें आनी म्हजें काम न्हू, पत्रकारांचें काम, ओके, पण आमचें काम न्हू. आमचें काम तेच्या नदरे काडपाचें आनी शिटकावणी दिवपाची की हे भाशेन परत जावपाक नाका. कितेंय हे भाशेन परत जावचें पयलेच आमी बोबाट मारता. कारण आयज जसो म्हणला मार्मागो 3 केसी आयज जाल्या, हेजेर दोन केसी अशे जाल्यो. आनी हे भाशेन 2 केसी हे भाशेन जावन आयज तर गव्हर्नमेंट तर उगी आहा जाल्यार म्हाका दिसना फुडार बरो आहा म्हणून मुखार. आयज हीच भिरांत लागल्या. तुमी देखून पत्रकारांनी जेन्ना तुमी देखून एक रायटाक लागून लोकांक लागून झगडताय, तुमकांय जर कोणें तर कितें केलें वो कोणें आतां कोणाची भिरांत ना कोणें कितें करतलो म्हणटकच तुमकांय सेक्युरिटी ना. सो हे हेजेर मनीस जो कोण मुखार वयता तेणे 10 फावटी पयलें चिंतूंक जाय. तेका लागून कोण कोणाचें केअर करना. आयज हे कोविडा हितून हे प्रॉब्लेम जावन देखून कोण मुखार वयता, कोण कोणाक कितें करूं वयता. सो हे बंद जावपा जाय. आनी गव्हर्नमेंटांनी शिटकावणी गव्हर्नमेंट गोंयच्या सीएमाक कोण तरी फोन करून धमकी दिता आनी विदीन 24 hours तेका त्या मनशाक गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा इमिजिएटली तेका ट्रेस करून तेका हाडटा. आनी होच जर मनीस बीजेपीचो कार्यकर्तो परत खंदो जर आसलो जाल्यार गव्हर्नमेंट विदीन 24 hours तेका सोदून काडटा. बरोबर न्ही? ही गोष्ट स्पश्ट आसा की गव्हर्नमेंट हो सिरियस ना. आपल्या मनशाक आपली मशिनरी कशी यूज करपाची हे गव्हर्नमेंट जर कळत. आनी सर्वसाधारण तो दत्ता नारायण जो नायक जो आहा तेजेर अटॅक जाल्लो आसा. आमी नॉर्थ गोवा मातशी कामां करता, पूण जो मॅसेज जर गेल्लो आसा पत्रकार भावाचेर कदाचित अटॅक जर जाली, अटॅक करपाचो जर प्रयत्न केलो तर गव्हर्नमेंट स्वता दिवसा डोळ्याक जर म्हणटा हेजेर आमकां कितें तरी उपाय करचो पडटलो. आनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष खरोखरच निर्धार घेवन हल्ला बोल हो गव्हर्नमेंटाचे 100% करतले. कारण न्हू आयज आतां फाटल्या दिसांनी आमच्या बिचोली सुद्दां काल एक रेप जाल्या, मायनर गर्ल. आज पासून तेजेर गव्हर्नमेंट सुद्दां एक्शन घेयना. गव्हर्नमेंटाच्या विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आमचे सक्रिय काम करता आनी काम चालूच आसा. नॉर्थ गोवा 100% आनी साऊथ गोवाकूच चालू आसा. आनी जर सरकार जर सिरियस जर ना आनी हो मेसेज जो वयतलो न्हू गव्हर्नमेंट अगेन्स्ट 100% गेल्लो आसा. आनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष बरोबर हेचो निशेध करता. मार्मागो तालुक्यात जाले एक ट्रिपल सुसायड केस आणि आयज डेलाइट murderous attempt. Actually, I don't know what is the health condition, but the way the attack is done, it's so heinous. आणि दिसा जवळ्या जेन्ना असले अटॅक जाता म्हणून हे आता सामके क्लियर झालेले आसा. सेक्युरिटी एंड सेफ्टी ऑफ अ सिटीजन इज नॉट देअर एट ऑल. आणि जरी पुलिसांनी यानी की सरकारान हे नॉर्मल पुलिसा कडल्यान काढून क्रायम ब्रांचीक हे जर मॅटर धाडलेले आसा एज अ इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द गव्हर्नमेंट, द फंक्शनिंग ऑफ द गव्हर्नमेंट. ह्या गव्हर्नमेंटाक ताक ना असल्या हेची सुटावे करपाक. आनी गव्हर्नमेंटा कडेन सुपर पॉवर आहा. गव्हर्नमेंटा कडेन अश्यो कितल्योश्योच एजन्सी आसा. आता एक तुम्ही मोतीन धरपाक जाय. इलेक्शन्स राउंड कॉर्नर 6 म्हयने इलेक्शनाक उरले आनी हे सरकार जे चल्लेले आसा एका मॅन्डेट ना. 13 आमदार आसलेले हांगसरल्यान पोर्चिंग केले, थंयच्यान पोर्चिंग केले, हांकां पयशे दिवन हे सरकार केलेले आसा. सेंटराकूय सरकार आसा बीजेपीचे आनी गोंयांनी सेंटर बीजेपीचे सरकार आसा. पूण ह्या सरकारान विरोधी पक्ष किंवा जो कोणूय जो ओपोज करता एक आवाज काडटा डिसेंट, जसो आमचो नारायण दत्ता नायक जो आसलेलो ही वॉज एक्टिविस्ट. आनी तुवें प्रश्न विचारलो तशें हे जे सोशल एक्टिविस्ट आसा किंवा एनजीओज आसा जर तर ते सरकारा विरुद्ध कितें जर करता उलयता और कितें एक्टिविटी आसा सादें जर फेसबुकाचेर जर कितें उलयले कमेंट केले कारण तेंचो मदीं कमेंट आसलेलो बीजेपीचे तेंचे जे व्हडले वरिश्ठ आसा तुम्ही जर युरिन जर पियाले आनी काव डावन घातले इट कॅन बी वन ऑफ द बेस्ट कोविड ट्रिटमेंट. कोणेन तरी विजोर आमच्या एकल्या मनशान पत्रकारान फेसबुकाचेर बरयले तेच्या वांगडा तेका आतां काल पयर अरेस्ट केला अंडर NSA नॅशनल सेक्युरिटी. तेका एक लावन थंय तूं 1 वर्स तूं चॅलेंज करूंक शकना. 1 वर्स सोडलो. कालूच न्यूज येयली आमचो फादर सॅफीन तेका 84 years ओल्ड मनीस
ताका मनगणीन उडयला विदाउट एनी कॉस्ट. तो मागता कित्याक बाबा आपल्याक हे दिवच्यो फॅसिलिटी. दॅट मॅन हॅज डायड. सो कोणूय जर कितें जर आवाज काडटा सरकाराचेर, ही इज बीन सायलन्स बाय द इन्स्ट्रुमेंट ऑफ लॉ. कायद्यान ताका सायलन्स करता. दे आर टेकिंग रिकोर्स. सो हेंची जी मोडस ऑपरेंडी आसा, जो पॉलिटिकल फिगर आसा, ताका त्या फाटल्यान ईडी लावप, त्या फाटल्यान सीबीआय लावप, त्याच्या फाटल्यान कितलेशेच इन्कम टॅक्स लावप आनी ताका त्रास करून ताका ब्लॅकमेल करप. जर तर आतां बीजेपीचे आमचे जर काँग्रेसचे फाटल्यान जर 10 मनीस गेलेले थंय तांकां पयशे दिले आनी तांकां बिलांतूय घातलेले आसा. नाल्यार तुका बाबुशाक सांगला, ते बाबुशे केसी अजून चालू आसा. एअरपोर्टाचेर ते डॉलराचे आसलेले, मनी लॉन्ड्रिंगाची केस आसलेली, किंवा तेजेर एलिगेशन आसलेले ऑफ द रेप ऑफ अ फिमेल. आतां ह्यो केसी अजून आसा. सो द डॉमिकल सोड ऑफ इज हँगिंग ऑन ऑल दीस पीपल. सो ही जी प्रेशर टॅक्टीक जी ह्या सरकाराची आसा तांकां भिरांत जाल्लेली आसा. कारण लोकांनी ऑलरेडी डिसायड केलेले आसा ह्या कोविड पॅन्डेमिकान लोक जितले सफर झालेले आसा अंडर द बीजेपी रेजीम, सेंटर एज वेल एज गोवा, आनी गोंयकारांक संद आसा. म्हणून ह्या पॅन्डेमिकाच्या कारणां खातीर हे असले केसीस घालता. कारण ह्या हातून पॉलिटिकल फिगर आसा. तेज्या बरोबर ह्या जो नारायण नायक जो आसा तेजेर जो खुनी जो हल्लो जाल्लो आसा हेज्या फाटल्यान डेफिनेटली षडयंत्र आसा. आनी जर क्रायम ब्रांचीन जर ते प्रकरण दिला, क्रायम ब्रांचीन हेचो सुटावो ह्या 3 म्हयन्या भितर रावपाक जाय. कारण हल्लेखोर तरी भायले पयशिल्ले हाडलेले ना, ते गोंयचेच आसा. हांगसरले सरावंडींग वास्को किंवा मार्मागोव तालुक्यांतलेच आसा आनी तांकां तेंच्यांनी नॅप करपाक जाय. आनी जी सेक्युरिटी आयज जर दिसा दोळ्या जर आसा आनी कोविडा खातीर लोकां कडेन पयशे ना, तरणाटे बेकार जाल्लेले आसा, शॉपवाल्यांक धंदो बंद जाल्लो आसा. एकसुरी जर बायलां जर खंयचो बाजार जर भोवली, आयज गोल्ड स्नॅचिंग जातले, एटॅक जातलो. आनी हेका कारणीभूत हे सरकार आसतले. कारण सरकारान तांकां कंपेन्सेशन कसलेंच दिवना. बाबा बिझनेसमॅन जर आसा जाल्यार लायटीक बाबा तेंच्यांनी रिबेट ऑन द कंट्री ही स्कीम घातलेली ओटीएस, ती स्कीम आतां तेंच्यांनी बंद केली. वन टायम सेटलमेंट. तांकां बाबा म्युनिसिपालिटीचे टॅक्स आसा, तांकां खंय कितें रिबेट दिवया, कांय करूं ना. देर इज नो स्कीम. फकत कर्फ्यू 8 दीस एक्शन करीत रावला. आनी इन द कर्फ्यू आसतना असले अटॅक जाता. म्हणजे तुमचे पुलीस, तुमचे हे यंत्रणा जे आसा ते न्हिदता कर्फ्यूच्या टायमार, असो प्रश्न जाता. कर्फ्यू कोणाक सेक्शन 144 कोणाक लागता? गन्स घेवन धमकी दिता. सो दीस इज व्हेरी मच एविडंट दीस गव्हर्नमेंटाचो कंट्रोल ह्या यंत्रणेचेर ना. इट हॅज बीन मिसमॅनेज. आनी जर तर म्हाज्या कोतान अशें जर चल्ले, देर वील बी सिव्हील डिसओबिडियन्स. लोक एकामेकाक मारपाक येतले आनी इवन पुलीस वील बी थ्रेटन बाय द पीपल. इतले जाल्लेले आसा. म्हणून टायमारूच एक्शन घेवपाक जाय. आनी लोकांचो विश्वास जर हे सरकार जर घेतले जाल्यार हे ट्रिपल आमची सुसायड केस आसा. आनी नारायण दत्ता नायकाचेर जर खुनी हल्लो जाला आनी तेजे आरोपी दिश्टी पडटा, ओपनली आज प्रेसान सुद्दां हाडलेले आसा. आनी हे जे आमचे जायते एनजीओ सरकारा विरुद्ध उलयता तांकांय सेक्युरिटी मेळपाक जाय. बिकॉज वी आर इन अ डेमोक्रेसी. यू कॅनॉट नर्चर द हे तुका त्यांचो आवाज जो आसा तुमी तेजी गळचेपी करूंक शकना. ही आमी सरकाराक शिटकावणी दिता आनी एक क्लियर कट मेसेज आमी सगळे एनजीओक आनी हेका दिता. एनसीपी त्यांच्या फाटल्यान उबे रावतले आनी जर तर अशें जर अन्याय जर हे सरकार जर करता, वी वील स्टँड बाय इट. आनी आमचो फूल आमचे एनसीपी विथ गोवा एज वेल एज आमचो एनसीपी जी एज वेल इन द कंट्री आसा न्हू, पुणे आमचो लिडर शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल हेंच्यांनी सुद्दां आमकां आदेश दिल्लेले आसा एक लोकांचे इश्यू घेवन फुडें सरा म्हणून. आनी आमी हे ऑलरेडी काम कॉमर्स केल्लें आसा. खरो हल्लो आसा हो दुर्दैवी आसा. पूण जाता ते बेगोबेग तेंचे हल्लेखोर जे कोण आसा तांकां सरकारान किंवा क्रायम पुलिसान तांकां अरेस्ट करपाक जाय. इतली आमची मागणी.